नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या ह्या बुलेटिनान हा प्रणिता रेडकर तुमका येवकार दिता. सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. दोन दिसां भितर जातल्या गोंयांत नवें सरकार स्थापन. सोमारा विधानसभा जातली बरखास्त. नव्या सरकार स्थापणुकेंत मोगो पक्षाच्या वाट्याविशीं केंद्रीय नेत्यांनी घेतिल्ल्या निर्णयाचेर थळावे नेते बेजार. फोंडेचो पात्रांव वेंचणुकेंत कांठार पास. किंग मेकर जावपाची मोगोवपाची सपना. वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत जाली मातये भरवण. गोंय विधानसभेन 19 नवी मुखामळां. प्रस्थापितांक दिलो धक्को. मोगोवपाच्या अभ्यासाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स जापसालदार म्हणटा सुदीन ढवळीकार. मुख्यमंत्र्या सयत भाजपाचे 5 उमेदवार जिखले उण्या मतांच्या फरकान. मिना खणीच्या पिटलांतले उदक शेतकामा खातीर कित्याक दिनात म्हूण विचारपाक गेल्ल्या शेतकारांक पुलिसान उडयल्या भितर. आनी आतां खबरो विस्तारान. 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल भाजपा वाटेन लागल्या उपरांत भाजपाची शुक्रारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले बसकेन 14 मार्चाक विधानसभा बरखास्त करपाचो निर्णय जाल्ल्याची माहिती सावंतान दिल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांच्या अध्यक्षतायेखाला शुक्रारा जाल्ले कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बसकेत विधानसभा सोमारा बरखास्त करपाचो निर्णय जाला. भाजपाचे केंद्रीय निरीक्षक गोंयांत आयल्या उपरांत नव्या विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्यांची निवड करपा खातीर बसका जातली. 40 सिटांच्या विधानसभेत भाजपाक 25 आमदारांचो तेंको जरी आसलो तरी लेगीत सरकार थापणुकेचो दावो अजून मेरेन भाजपान केल्लो ना. भाजपान गोंयांत 20 जाग्याचेर जैत जोडला जाल्यार 3 अपक्ष आणि मोगोच्या 2 आमदारांसयत भाजपा फुडें सरकार स्थापन करतली. पक्षाच्या नेतृत्वाचो निर्णय आणि नव्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीचो वेळ थारोवपाचो अधिकार पुरायपणान संसदीय समितीकडे आसा अशें भाजपाचे गोंय वेंचणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीस हांणी बेरेस्तारा सांजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत सांगले. आज मिटींग आशिल्ली. एक्चुअली फाटल्या कॅबिनेटांतल्या सगळ्या सदस्यांक आपयल्ले आणि कॅबिनेट म्हणजे असेंब्ली डिजॉल्व करपा खातीर सोमारच्यान रिझोल्युशन पास जाल्लें आहा. सोमारा मॉर्निंगच्यान असेंब्ली जी आसा पळय न्ही ही डिजॉल्व करता आणि ते रेजोल्युशन्स हे गव्हर्नराक धाडले वयतले. सोमार दीस गव्हर्नर तेज्या उपरांत असेंब्ली डिजॉल्व जातली आणि फ्रेश लेजिस्लेचरची मिटिंग्स वयल्यान ठरयल्या त्या प्रमाणे जातली आणि तेज्या उपरांत बाकीच्यो फुडल्यो फॉर्मेलिटीज आहा त्यो कंप्लीट जातल्यो. मजगती मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत पत्रकाराच्या मोगो आणि भाजपाच्या युती विशींच्या प्रश्नाक मात प्रमोद सावंतान कांयच स्पष्ट जाप दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 20 भाजपाचे आमदार आणि 3 अपक्ष आमदारांचो तेंको आसून लेगीत भाजप मोगो पक्षाक सरकारा भितर वांटेकार करून घेवपाक कित्याक तयार जाला हाचे वयल्यान भाजपा भितर मतभेद निर्माण जाल्यात. भाजपाच्या गोंय फुडाऱ्यांक विचारल्यार ते केंद्रीय भाजपा फुडाऱ्यांचेर निर्णय धुकलतात आणि कानार केस काडटात. मतभेद आसात हे गोंयच्या भाजपांतल्या फुडाऱ्यांनीच उलोवन दाखयला. 20 भाजपाचे आणि 3 अपक्षांचो तेंको आसून लेगीत मोगोचो तेंको कित्याक जाय असो विशय सध्या भाजपान गाजता. मोगो घेवपाच्या निर्णयाचेर गोंय भाजप खोशी ना. विचारल्यार निर्णय केंद्रीय फुडाऱ्यांचेर धुकलता.
व हे डिसिजन स्टेटीक मान्य, स्टेट लिडर्सांक मान्य काय ते सेंट्रल लेवलाचेरूच घेतला? आमची सेंट्रल पार्टी आसा तातूंत सेंट्रल सांगता थोडे तुमचे आमदार MGP ओपोज करता हय सपोर्ट घेवपाक ग्रुप जाल्या MGPचे सपोर्ट दिल्यार थोड्यांक अपसेट जाले तुमचे हे पळय आतां आमच्या हातूंतल्यान आमचे कडेन 3 अपक्षांनी पार्टिसिपेट लेटरां दिली आनी MGPनूय लेटर दिलें. आतां हें सगळें जें आसा पळय तें कोणाचोच तेचेर अनकंडिशनल सपोर्ट आसा आनी त्या लागून त्या हाचेर हांव कित्याक डिटेली कित्याक ते केंद्रीय नेते आमचे ते पळयतात त्यामुळे हांव MGP should be kept out by some of the they don't want to तुमचे मत कितें आहा? See, there will be different opinions that way on some issues. That does not mean there are real differences. मत असताच न्हू. मत सगळ्यांचे एक असले जाल्यार संसार दुसरे भाशेन जावपाचो. मातशे वेगळे वेगळे मत आसपाकूच जाय. सी अल्टिमेटली आमी विचार ते बाबतीन करता पण आमच्याहून चड विचार आमचे हायकमांड करतात, आमचे सेंट्रल पार्लिमेंटरी बोर्ड करतात आनी आमचे सेंट्रल नेते करतात. ते कितें करता तें म्हत्वाचें. तांकां दिसता अमको निर्णय घेयल्यार तरी चड स्टेबिलिटी येता, चड स्टेबिलिटी जावपाक शकता, एक स्टेबल गव्हर्मेंट फुडले 5 वर्सां चलतलो ते दिश्टीन ते विचार करतले न्हू. फोंडेचो आमदार रवी नायक अंदू फकत 78 इतकी चड मतां घेवन विधानसभेच्या वेंचणुकेन कांठार पास जालो. एके फेरयेंत रवीचे दाले जड जाल्यार दुसरे फेरयेंत केतन भाटीकाराचे अशी रस्सीखेच निमाणे मेरेन पळोवपाक मेळ्ळी. कोण पडटा आनी कोण जिखता हाची उमळशीक निमाणे मेरेन उरली. मतमेजणी सोंपतकूच फोंडेच्या राजकीय भिष्मचार्यान तरणाट्या दोतोराक आडवो उडयलो आनी हारता हारता रवी परत एकदा जिखलो. फकत 78 मतांनी जिखलेलो गोंयचो माजी मुखेलमंत्री आनी फोंड्याचो पात्रांव रवी नायक हरता हरता निमणेक जिखलो आनी रवी नायकाच्या जिवान जीव आयलो. जिखल्या उपरांत मात हांव जिखतलोच असो विस्वास म्हाका आशिल्लो अशें तो म्हणटा. हांव थंड आशिल्लो काल कावंटींग थंड बसलो हांव झाडां कितें तरी जातलें आनी हांव जिखतलो ते प्रमाणे जिखलो. आमकां म्हाका सपोर्ट केला फोंडा मतदारसंघाचे सगळे तशे लोकांनी म्हाका सपोर्ट केला त्यांच्या हांव देव बरें म्हणटा ते एक म्हाका संदी दिली आनी 5 वर्सां काम करता. एका तेंपार कायम 4 आंकडी मतांनी जिखपी रवी हे फावट मात 100चे मताधिक्य पूण मेळोवपाक शकलो ना. ते खातीर सरकारा भितरले ताचे स्थान इतलेय घटमूट ना हे रवी बेस बरें जाणा. ताका लागून रवीक आतां पक्षा भितून सामंजस्यत्वाची भुमिका वठोवची पडटली. फोंड्या खातीर कितें प्रतिनिधित्व आसतलें काय म्हणटा मंत्रिमंडळान बीन तशें? ते जातलो एक सिनियर मोस्ट तुमी आसा आनी आतां पर्यंत बरें हेचेर काम केलां म्हणटा तेंचेर पार्टीचेर निर्णय करता. आनी तेका घेवन जो आमचो लिडर जातलो तो आमी ते बसून एके काळार मुख्यमंत्री गृहमंत्री इतकी मोठी पदां सांबाळपी हो राजकारणी बहुजन समाजाचो फुडारी म्हूण ताका लोक पळयतात. गुंडगिरी दादागिरी बंद उडोवपा खातीर रवीन गोंयान केल्लो वावर गोंयच्या राजकीय तशेंच सामाजीक जडणघडणेंत म्हत्वाचो थारला. मात इतके आसूनय पात्रांव हे फावट कांठार वेंचणूक कित्याक जिखलो आसूं काय हो प्रस्न आसाच. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. किंग मेकर जावपाची मोगोवपाची सपना वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत मातये भरवण जाली. तृणमूल काँग्रेसी वांगडा युती केल्ल्या मोगोपाक फकत 2च जाग्यांचे समाधान मानचे पडले. देखून निकाला उपरांत फाटीं पडिल्ल्या मोगोपाक स्वता जावन भाजपाक तेंको दिवचो पडलो. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खास रिपोर्ट. 5 मेळटा पळया तुम्ही अजाप जातले 5 जातले आणि काँग्रेस 10 किंवा 2 आसा आमच्या बरोबर आसा. गोंयच्या मातयेंतलो पक्ष म्हणून वळख आशिल्ल्या मोगोपान तृणमुला वांगडा युती करून माती खाल्ली अशें म्हटल्यार चुकीचें थारचें ना. 5 जाग्यांचेर जैताचो दावो करपी सुदीन ढवळीकाराक 2 जाग्यांचेरच समाधान मानचें पडलें. भाजप बरोबर वचपा हांव तृणमूल बरोबर आसा भाजप बरोबर कसो वतलो. तृणमूलान भाजप बरोबर वचपाचें आमंत्रण दिलें जाल्यार गोश्ट वेगळी आसा. निकाला उपरांत भाजपाच्या जैतिवंत उमेदवारांची बसका जाली. हे बसकेक भाजपाचो गोंय प्रभारी देवेंद्र फडणवीस हाजर आशिल्लो. ह्या वेळार फडणवीसान मोगोपान भाजपाक तेंको दिल्ल्याचें उलोवन दाखयलें.
आम्ही कालच हे अनाऊन्स केलं होतं की आमचे 21 आले तरी आम्ही काही लोकांना आमच्या सोबत घेऊन चालणार आहोत आणि त्याच परंपरेनुसार हे 3 अपक्ष असतील किंवा महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टीनेही भारतीय जनता पक्षाला समर्थनाचं पत्र दिलेलं आहे, त्यामुळे एमजीपी देखील आमच्या सोबत असणार आहे. मोगोपान तृणमुलाक वांगडा घेऊन 15 जाग्यांचेर वेंचणूक लढयल्ली आणि सुदीन ढवळीकरान आपूण मुख्यमंत्री जावपाची इत्साय उलोवन दाखयल्ली. पूण भाजपाक 20 जागे मेळ्ळे आणि 3 अपक्षांचो तेंकोय मेळ्ळो. ताका लागून किंग मेकर जावपाची मोगोपाची सपनां धुळीक मेळ्ळी. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सुशांत गावस. ह्या फावट गोंयच्या विधानसभेन 19 नवी मुखामळां दिसून येतली. प्रस्थापित उमेदवारांक धक्को दीत हे नवे उमेदवार विधानसभेन आपआपल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करताना दिसतले. हळदोण्या काँग्रेसीच्या काल्लूस फरेरान ग्लेन टिकलोक मात दिली. मया भाजपाच्या प्रेमीन शेटान जैत जोडले. मांद्र्या मोगोपाचो जीत आरोलकर किंग मेकर थारलो. मुरगांव मतदारसंघात काँग्रेसीच्या संकल्प आमोणकारान मिलिंद नायकाक धक्को दिलो. नावेले भाजपाच्या उल्हास तुयेकाराक मत विभागणेचो बरोच फायदो जालो. वालंका आड 430 मतांच्या फरकान ताणें जैत जोडले. नुवे काँग्रेसीचो आलेख सिक्वेरा जिखलो. बाणावले आम आदमी पार्टीच्या वेन्झी वेगसान हेवीवेट नेतो चर्चिल आलेमावाक हारयलो. दिवचले अपक्ष उमेदवार दोतोर चंद्रकांत शेटये जिखलो. कुट्टाळे अपक्ष उमेदवार आंतोनियो वाजान जैत मेळयले. कुमारजुव्या काँग्रेसीच्या राजेश फळदेसायान जैत जोडले. कुंकळे युरी आलेमावान भाजपा उमेदवार क्लाफास डायसाक हारयलो. पेडण्या प्रवीण आल्लेकारान मोगोपाच्या राजन कोरगांवकाराक हारयलो. पर्या दिव्या राणेन सुमार 14,000 मतांनी जैत जोडले. केप्या एल्टन डिकॉस्टान उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराक हारयलो. साळगांवा काँग्रेसीच्या केदार नायकान जैत जोडले. शिवोले डिलायला लोबो सांत आंद्रे मतदारसंघात रिव्हॉल्युशनरी गोवन्साच्या विरेश बोरकारान जैत जोडले. सांताक्रूज रुडोल्फ फर्नांडीस वास्को कृष्णा साळकार आणि वेळी आपाचो क्रूज सिल्वा जिखलो. तृणमूल काँग्रेसीक वांगडा घेवन 12 मतदारसंघ वेचून हाडपाचो आत्मविश्वास दाखयल्ल्या सुदीन ढवळीकरान मोगो पक्षाच्या अपयशा खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक जबाबदार धरला. ह्या वेचणुकेन आरजीचो एकूच उमेदवार वेचून आयला. पण आरजीचो वोट शेअर 10% आशिल्ल्या कारणान मोगो पक्षाचे उमेदवार पडल्यात असो आरोप ढवळीकरान केला. आरजी सबंद गोंयांत हे वोट केलो. नवो पक्ष आसून सुद्दां तांणी त्या 10% पेक्षा वयर वोटींग तांणी काडलें. सरप्रायज थिंग म्हणजे फोंड्या सारक्या तालुक्यांत आरजीक बरीच मतं पडली. इतलेंच न्हय तर जी आरजीन मतं काडली दॅट इज द सरप्रायज. 2,500 काय 3,000 कितले 2,000 आणि जे कडेन भरपूर काम आमी केलें थंय आर्जीक मतं पडली. हे पळोवन हांसचें रडचें काय दुख्ख करचें हेही म्हाका कळना. पूण हांवें स्पोर्टिंगली घेतलें. आय एक्सेप्टेड ऑल द डिफीट्स ऑन माय शोल्डर्स. वेचणुके उपरांत हांव भाजपात वचचो ना अशें म्हणपी ढवळीकरान सत्तेन वांटो मेळचो म्हण आतां भाजपा कडेन तडजोड करपाची भुमिका घेतल्या. भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी आग्रो केलो म्हणूनच हांव भाजपाक तेंको दिता अशें सांगीत ढवळीकरान भाजपाकूच आपली गरज आसा अशें परत उलोवन दाखयला. ताणें आमकां फोन केलो आनी सांगलें की तुमी आतां जे गव्हर्मेंट आसा भारतीय जनता पक्षाचे तांचे पयले लिडर जे आसा दिल्लीचे तांणी म्हाका स्वता फोन केलो आनी ताणें सांगलें की तुमचो सपोर्ट आमकां जाय विदावट एनीथींग. आमकां कितें मेळचें अशें दिसना. ताणें काल कॉमेंट मारल्या आमकां मेळचें अशें दिसना. आनी हांव परत एकदां स्पश्ट करता विदावट किपींग एनीथींग इन मायंड हांवें भारतीय जनता पक्ष जो 20 आनी ज्या 3 इंडिपेंडंटांनी तांकां सपोर्ट केला तांकां हांवें मन बसून सपोर्ट केला आनी हो सपोर्ट मोगो पक्षाची एक्झिक्युटीव कमिटीक सांगून केल्लो आसा. गोंयांत कितलीशींच सरकारां आयली आनी गेली पूण दर वेळा सत्तेन कशें घुसपाचें हाची जाणविकाय ढवळीकर भावांकडे आसा
हे दर वेळाप्रमाण ह्या वेळा लेगीत दिसून आयले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कुडचडे, पणजे, फोंडे, सांखळे आनी नावेली मतदारसंघात भाजपाचे 5 उमेदवार कांठार पास जाल्यात. कुडचड्या निलेश काब्राल काँग्रेसीच्या अमित पाटकरा आड फकत 672 मतांनी वेंचून आयलो. पणजे बाबूश मोन्सेरात उत्पल पर्रीकरा आड 716. फोंड्या रवी नायक मोगोपाच्या केतन भाटीकार आड फकत 77 मतांनी. सांखळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत काँग्रेसीच्या धर्मेश सगलानी आड 666. जाल्यार नावेले भाजपाचो उल्हास तुयेकर राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या वालंका आलेमावा आड 430 मतांनी वेंचून आयलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मंत्री निलेश काब्राल, आदलो मुख्यमंत्री रवी नायक, बाबूश मोन्सेरात आनी उल्हास तुयेकर 1000 परस उण्या मतांच्या फरकान वेंचून आयल्यात. म्हळ्यारूच गोंयकार तांचेर रागार आशिल्ल्याचे हांगसार दिसून येता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण शेतकारांक मिना खणींतले उदक शेतकी कामा खातीर वापरूंक दियात म्हण मागणी करीत गेल्ले शेतकारांक पुलिसांनी अटक केली. हे शेतकार फाटले 5 दीस सेगीत आंदोलन करताले. शेतकारांक उदक नासतना दवरून मिनाची येरादारी सुरूच आसली असो आरोप शेतकारांनी केला. 11 मार्चाक उपजिल्लो अधिकाऱ्यान आनी मिना संचालकान थळाची पळोवणी करपाचें आश्वासन दिलां. 13 शेतकारांक भितर उडयले आनी उपरांत तांकां जामिनीचेर सोडयले. नमस्कार, हांव जयेश्वर गावडे, पिसुर्ले शेतकरी संघटनेचो मेंबर. आज आमच्या हक्का खातीर आमी लढपाक गेल्ले पिसुर्ल्या मायन DMCचे. आमकां कितें कळ्ळें, कितें मायन डिपार्टमेंट येतले म्हणून उलोवपाक म्हणून आमी सगळे जाण गेल्ले थंयसर. थंय गेल्या नंतर आमकां कांयच खबर ना. थंय पुलीस येयले आनी आमकां अचानक उखलून व्हेले. हांगा उखलून गेल्या नंतर हांगा येयल्या नंतर आमकां डायरेक्ट भितर उडयलें. आमचे मोबायल काडून घेतले, सगळे काडून घेतले आनी डायरेक्ट भितर उडयले. आनी एक आमचो मेंबर आसलो हनुमंत परब, की ताका मारता तो आवाज येयल्लो. ताका मारलो खुद्द आमकां खबर ना, पूण मारता तो आवाज येता. आवय रे बाबा रे म्हणटा तो आवाज येयला, इतकें आमकां खबर आसा. कित्याक आमी आमच्या हक्का खातीर गेल्या. कित्याक आमकां 2-3 वर्सां जालीं आमच्या शेताची हें गावना, लुकसाणी गावना. आमच्या शेतान माती पडलेली आसा, पाणी ना आमकां, धड खातर जाल्या, शेताक पाणी ना, गोरवांक पाणी ना, कांयच ना. त्या खातीर आमी हक्का खातीर आमी दिसतर एक कॉपीच्या मार्फत आमी गेल्ले गव्हर्मेंटाक पळोवन. तरी आसतना आमकां हांगा हाडून सगळे दिसभर आमकां हांगा दवरले. पर्राची सरपंच डिलायला लोबो हाणें शिवोले मतदारसंघात जिखून इतिहास रचलो. ह्या मतदारसंघांतल्यान भोवसंख्येन जिखून येवपाची परंपरा निमाणे लोबो हाणें मोडून उडयली. त्या भायर ह्या मतदारसंघांतल्यान डिलायला लोबो ही बार्देस म्हालांतल्यान 28 वर्सां उपरांत विधानसभेन वचपी पयली बायल उमेदवार थारल्या. ह्या विधानसभा वेंचणुकेन डिलायला लोबो हांकां 1727 मतांनी आघाडी मेळ्ळी. तांकां मतदान टक्केवारी प्रमाण 38.89% म्हळ्यार 9699 मतां मेळ्ळी. शिवोलेचे 4 खेपे प्रतिनिधित्व केल्ले आदले मंत्री दयानंद मांद्रेकर आनी फाटले खेपे जायंट किलर थारिल्ले आदले आमदार विनोद पालेकर हांचो पराभव करीत लोबो हाणें बायल आमदार म्हणून जैतिवंत जावपाचो मान मेळयलो. खोशी भोगता. आय एम व्हेरी थँकफूल फॉर आवर लॉर्ड जिजस, सेंट एंटनी, सगळे हांगासरले देव शिवोलचे. आनी हांगा शिवोलकारांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हाज्या सगळे शिवोलच्या वोटरांक तेणी आमचेर विश्वास दवरून हे फावटी पयले फावटी हांगा काँग्रेस कॅन्डिडेटाक जिखोवन हाडला आनी एक महिलाक जिखोवन हाडला. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो विश्वासाचेर आमी पूर्ण रावतलीं आनी तुमचे कितें काम आहा तितलें आमी करून दिवपाचें आयज उतर दिता.
सांग्या मतदारसंघाचे उदरगती खातीर सांगेचो नवो आमदार सुभाष फळदेसायाक मंत्रीपद दिवचें अशी मागणी सांगेचो नगराध्यक्ष आनी थळाव्या जिल्लो परिशद वांगड्यांनी केल्या. सांगे मतदारसंघांतलो भाजपा उमेदवार सुभाष फळदेसायान जैताची खास रॅली काडून मनयली. ह्या फावट सांगे वाठारांत उदरगत जावपाक जाय अशी मागणी नगराध्यक्ष कॅरेट क्रूज आनी जिल्लो पंचायतीचो वांगडी सुरेश केपेकारान केल्या. भाजपाक उडोवपाचो यत्न खूब जाणांनी केलो, पूण भाजपाचें कांयच लुकसाण जावंक ना अशें सुभाष फळदेसायान सांगलें. देव दुर्लभ अशे निश्ठावंत क्रियाशील प्रामाणीक कार्यकर्त्यांक आमचे सांगेचे मंडळ आनी आमचे सगळे ज्यो समितीज आसात बाकीच्यो तांकां हें समर्पण आसा. तशेंच आमच्या सांग्यावेले जनतेचो हांव खूब खूब आभारी आसा. सांग्यावेल्या मतदारांनी करोडो रुपयाचेर लाथ मारून आपूण लाचार जावचे ना आनी सांग्यार एक योग्य नेतृत्व कशें आसा तें दाखोवपा खातीर केल्लें आसा. भारतीय जनता पार्टीचा हो पयली फावटी न्हय. युरी आलेमांव 2012 आयलो, भायल्यानसान आयलो, आक्रमण केलें, सगळ्या लोकांक दिसलें की हे सगळे आमी व्हांवून गेले. परत रिजल्ट आयलो, हांव निवडून आयलो. गेले ते फावटीक आमकां उडोवपा खातीर बाब सावडेकार म्हणटा भायल्यान आयलो. ह्या फावटी सावित्रीन आक्रमण केलें. बेतलांतल्यान 60 किलोमिटरा वेल्यान बाबू कवळेकर ह्या सायडीन डेप्टी सीएमाची बायल हांगा आमच्या अधिकृत भाजपा उमेदवार म्हणजे अगेन्स्ट हांगा हें करता. मताक 5,000 10,000 दिवन सगळे व्हांवून उडयले आनी म्हणटाले की आमचे कडेन पयशांच्या धरणाची एक मोठी गेट आसा. ती गेट ओपन करतकच सांग्यावेले सगळे मतदार त्या लाटे बरोबर वतले आनी बेतलांतल्या तळपार पडटले. आयज कोण तळपार पडला हे सगळे जनतेन दाखोवन दिल्लें आसा. सांगेची जनता लाचार ना. आमचे देव दुर्लभ प्रामाणीक निश्ठावंत क्रियाशील कार्यकर्त्यांचो हो विजय आसा. हो फक्त सुभाष फळदेसायाचो ना. मांद्र्या मतदारसंघात वट्ट 22 वर्सां उपरांत मोगोपाचो उमेदवार वेंचून आयलो. मांद्र्या क्रिस्तांव मोगोपा वटेन उबे रावले. मांद्र्या 87.5% मतदान जाले. जीत आरोलकार 10,387 मतांनी वेंचून आयलो. दुसऱ्या वाटेन दयानंद सोपटेक 715 मतांनी हार खावची पडली. जाल्यार अपक्ष उमेदवारी दाखल केल्ल्या लक्ष्मीकांत पार्सेकराक 5,811 मतांचे समाधान मानचे पडले. हे मांद्रेचे जैत जाणी आमकां अखेर मेरेन सांगतात दिल्या तांकां ह्या जैताचे श्रेय वयता अशें जीत आरोलकरान सांगले. 2017चे वेंचणुकेन दयानंद सोपटेन काँग्रेसीचे उमेदवारीचेर जैत मेळयिल्लें. दयानंद सोपटे 16,490 मतांनी जिखलोलो. सोपटेच्या मतांनी टक्केवारी 59.85% आसली. जाल्यार लक्ष्मीकांत पार्सेकराक 9,371 मतां पडलेली. वेंचणूक लडोवपाक जाय तसो तेंको मेळूंक नाशिल्ल्यान मडगांवचो तृणमूल उमेदवार महेश आमोणकरान टीएमसी पक्ष सोडलो. ताणें आपल्या सगळ्या पदांचो राजिनामो दिवन पक्षाक सोडचिट्ट दिली. महेशान ह्या पक्षाचें काळें सत्य लोकांमुखार दवरपाचो एक ल्हानसो यत्न केलो. उमेदवारांक खर्चाक फकत 25 लाख रुपया दिवन तृणमूलान फाटल्या फटयला असोय आरोप महेशान ह्या वेळार केलो. आमची जी आतां वेंचणूक आशिल्ली 10 तारखेक ताज्या पयलीं एक्चुअली डिसिजन घेतिल्लें हांवें. जेन्ना आमचें इलेक्शन फेब्रुवारी 14 तारखेक जालें तेन्ना 2 दिसांनी डिसिजन घेतिल्लें की हांव TMC मार्फत भायर सरतलो म्हणून. पूण जशें एक आमचें कारणामुळे कित्याक हांव उमेदवार आसल्या प्रमाणे हांव ते भायर सरपाक शकना, कित्याक डिस्क्वॉलिफाय जावपाक शकता म्हणून हांव उगी राविल्लो. कित्याक जें म्हाजे कडेन घडिल्लें
ता एक्सपोज करून मडगांवकारांक पयलीं तरी सांगपाक शकनाशिल्लो. जेन्ना पळय जे TMC पार्टी म्हणटा तेंच्यांनी डॉरिस टेक्सरा भायर सरिल्ले, हांव कांय उलोवंक नाशिल्लो, कित्याक ताका कितें घडिल्लें आसतलें. पूण म्हाका जेन्ना घडलें इलेक्शना टायमार 5 दिसां पयलीं तांच्यांनी जो म्हजो घात केल्लो तो असो बाकीच्या कॅन्डिडेटांक केला जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण बाकीच्यांक केला म्हण आयकलां हांवें. फायनान्शियली जावं आनी कितें हांव म्हणना, पूण जे कितें पळय मोरल सपोर्ट आसता आमकां जाय पडटा इलेक्शना टायमार कॅन्डिडेटांक, तो सगळोच सपोर्ट तांच्यांनी काडून घेतिल्लो आशिल्लो म्हजो 5 दिसां पयलीं. कांयच ना, फक्त ऑफिशियली तांच्यांनी एक ते हांव तुम पत्रकारांक लिपयना, ऑफिशियली 25 तेंच्यांनीच म्हाज्या एकावंटान घातिल्ले आनी कांयच ना सोड. पूण हांव काय म्हणटा ते 25 लाख आमकां कितें आसता तें ऑफिशियली दाखोवचें पडटात, कितें खर्च जाता कितें जाता तो. पूण जो पळय मडगांव, आतां पत्रकारांक खबर आसतलें, मडगांव काय फोकाणा न्ही हें रावप ताचे अगेन्स्ट, दिगंबर कामतेचे अगेन्स्ट म्हणटा ते. मोरल सपोर्ट म्हणजे मडगांव कितें कितें पळय जे वोटरांक जाय पडटा ते पत्रकारांक सगळ्यांक खबर आसता. मोरल सपोर्ट जे पळय वोटरांक कितें जाय पडटा, कितें ना पडटा, ताचेरूच वोटर चेंज जाता, तें सगळें तुमकां खबर आसता. तें हांव तोंडी काडपाक शकना. तें जर विटामीन एम म्हणटा तोच म्हणटालो मडगांवकार पयलीं, ताचे कडेन विटामीन एम ते मायनिंगाचें भरलां न्ही, ते बरोबर ताणें काडून दाखयलो लोकांक. ज्या मनशाक तूं जर महेशा मडगांव भिवना आशिल्लो जाल्यार इतले पयशे मोडपाक गरजूच नाशिल्ले. आयज एक बायल मनशां मेळ्ळी, ती सांगता आपणाक नेसाय पयशे हाडून दिले, नेसाय विटामीन एम तिका दिले, ती घट जाली, पूण तरी ती सांगता आपण तुका मारिल्ले म्हाका महेश. पूण अशें कशें जालें काय म्हणटात. हांवें म्हटलें सोड, म्हाजे कडेन तितले तांच्यांनी दिलेच ना आनी हांव तातूंत म्हटलें कमी ठरलो आनी खुबश्या कॅन्डिडेटाक त्रासान उडयले TMCन. म्हणजे TMC म्हाका अशें दिसता की ही पार्टी फुडें कोणाक सपोर्टाक आसपाना, म्हणून हांवें म्हाजो जो कार्यकर्त्यांक घेवन हांव निर्णय घेवपाचो 7 दिसान, म्हणून आयज हांवें ताजेर डिसिजन घेतला आनी हांव ताजेर हें जाला. हय आतां दिलें, इमेलाची धाडले तांकां ऑलरेडी, तुमकां कॉपी दिता. तृणमूल काँग्रेसीचो एकूय उमेदवार जिखपाक पावलो ना. जायरात आनी उमेदवारांचेर कोट्यांनी रुपया मोडिल्ल्या तृणमूल काँग्रेसीक निरशेवणी सोंसची पडली. तृणमूलाच्या प्रचारा खातीर प्रशांत किशोर हांच्या आयपॅक कंपनीचे लोक कांय म्हयन्या पयलीं गोंयांत आयिल्ले, मात तांचो कांयच फायदो जालो ना. तृणमूलान 26 जाग्यांचेर गोंयांत वेंचणूक लडयल्ली. 2 जाग्यांचेर तृणमूलाच्या उमेदवारा परस नोटाक चड मतां मेळ्ळीं. देखून गोंयांत तृणमूलाची नवी सकाळ जावपाक शकली ना. दोन 2017च्या विधानसभा वेंचणुकेंत रमेश तवडकरान इजिदोराक हारयलो. 2022च्या वेंचणुकेंत भाजपान परत एक फावट रमेश तवडकराक तिकेट दिली आनी ह्याय खेपे ताणें जैत जोडले. कार्यकर्त्यांच्या आनी वांगड्यांच्या फाटबळाक लागून आपूण जिखून आयिल्ल्याची खोस रमेश तवडकरान उक्तायल्या. कार्यकर्ते सदांच आपल्या सांगतान आसले आनी ह्यान फुडेंय आसतले असो विश्वास तांणी ह्या वेळार उक्तायलो. लोकांनी आपणाक वेंचून हाडलो म्हूण तांचे उपकार आपूण आठयता अशेंय ताणें म्हणलें. म्हाका पुराय खात्री आशिल्ली की हांवें सबंद निवडणूक लढयत आसतना म्हणजे 8 जरी उमेदवार उरले, 8 खंयच्याच उमेदवाराच्या विकनेसा संदर्भात हांवें केन्नाच म्हणतो ताजेर चर्चा करूंक ना आनी ताजेर वापरय केन्नाच करूंक ना. म्हजी स्ट्रेंथ जी आसा न्ही सगळ्यांत मोठी ऑर्गनायझेशन ही म्हजी स्ट्रेंथ. दुसरी म्हजी स्ट्रेंथ म्हणटा ती कार्यकर्ते. मग कार्यकर्त्यांचे संपर्क आणि आणि ऑर्गनायझेशन हे 2 म्हज्या फुडें आशिल्ली म्हजी ताकद जी आसा ह्या ताकदीचो हांवें पूर्ण 100% उपयोग केलो आनी त्यामुळे म्हाका 2022ची निवडणूक जी आसा ती जिखपाक सोपी गेली. अनेक फुडाचे लोक विस्परींग करतले. ज्या दिसा निवडणूक तिकेट दिली त्या दिसा पासून मध्यंतरी पूर्णपणे इलेक्शनाच्या प्रोसेसांत जी आसा हांवें जी ऑर्गनायझेशन ताकद लायिल्ली प्रत्येक बुथाचेर आणि हाजो म्हाका पूर्ण 100% खात्री आशिल्ली. प्रत्येक कार्यकर्त्याक दिल्ली जबाबदारी म्हाका पर टेक की 59 बुथांचो रिपोर्ट म्हाका मेळटलो आनी ताजेर एखादें मुवमेंट कितें करपाक जाय, कशें वचपाक जाय आनी म्हजी जी लीड आमी अपेक्षीत करताली आसा म्हणजे आमकां जिखपाची जी स्ट्रेंथ आसा ती कांय उरली. निकाल आमी 3051 मतांनी विजय जाल्लो आसा. त्यामुळे ही निवडणूक तशी खूब मोठी म्हणजे स्पर्धक तरी चलूंक. गोंयांत भाजपा मोगो आनी अपक्षांच्या मजतीन सत्ता स्थापन करतली हें थारलाच. आज ह्या संदर्भान राज्यपाला कडेन उलोवप करतले.
आणि ह्या खातीर भाजपाचे ज्येष्ठ केंद्रीय नेते गोंयांत हाजीर जातले आणि भाजपा विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्यांची निवड करतले. ह्या बसकेन मुख्यमंत्री म्हणून प्रमोद सावंताच्याच नावाचेर मोहरबंद जातलो अशें कळ्ळां. नेत्यांची निवड जाल्या उपरांत भाजपाचे हेर नेते मोगो आनी अपक्ष आमदारां वांगडा राज्यपालाची भेट घेवन सरकार थापणुकेचो दावो करतले. मोगो पक्षान काल आपलो पुराय तेंको आशिल्ल्याचे पत्रक भाजपाक दिला. तसोच अपक्षांनी लेगीत आपलो तेंको भाजपाकूच आशिल्ल्याचे सांगलां. राज्याच्या विधानसभा वेंचणुकेन सांत आंद्रे मतदारसंघातल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे विरेश बोरकर हाणें आदले आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा हांकां हारोवन यश मेळयलें. सांत आंद्रे मतदारसंघान आदले आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा वांगडा रामराव वाघ, रामा काणकोणकार, अँथनी फर्नांडीस ह्या उमेदवारांक अपेस फावो जाला. ह्या मतदारसंघांतल्यान पक्षाचे मनोज परब आनी कार्यकर्ते आपल्या यशाचे खरे मानेली आशिल्ल्याचे बोरकार हाणें स्पश्ट केलें. आपल्याक ह्या येसाची 100% खात्री आसली अशें ताणें जैता वेळार सांगलें. मया पंचायत वाठारांतल्या शारदानगर कॉलनी आनी केळबाय वाड्या वयल्या लोकांक उदका खातीर वळवडे काडचे पडटात. ह्या वाठारांत उदकाची समस्या उप्रासल्या अशी लोकांची कागाळ आसा. फाटल्या सुमार 1 म्हयन्याच्यान नळाक धड उदक येयना देखून लोकांचे हाल जाल्यात. खास करून बायलांचे हाल जातात. सध्या शारदानगर कॉलनी टँकरा वरवीं उदका पुरवण जाता. मात काम धंदो सोडून लोकांक उदकाक लागून तिश्ठत रावचे पडटा. हे आतां आमकां दिसता अंदाजान म्हणशात जाल्यार 1 म्हयनोभर तरी उदक ना सध्या आमकां हेवटेन. आनी हे उदक कितें जाला, मेन रोड लायन जी खणलेली आसा सो तेका लागून हे उदकाचो प्रॉब्लेम जाल्लेलो आसा आनी सगळ्या कडेन ब्लॉक पडलेले. आनी तितून आनी एक तो केबल वयता म्हणून ते पायपलायन फुटात आसा आनी ट्रकूय चालू आसा सध्या हेवटेन. सो तितूंतल्यान घरांतले जे प्रत्येक घरांनी पायपलायन वयता ती सुद्दां फुटलेली आसा. तेका लागून आमकां हे म्हयनोभर जालो आतां हे आमी त्रास काडटा. डेली टँकर येता, टँकरांतल्यान आमी उदक घेता आनी अशेंच सरकारा कडेन इतकेंच मागता की हे बेगिनात बेगीन पायपलायन सारकी करची. टोटल रुलाचेर हाडचे, हे सगळे पायपलायन प्लस रस्ते सगळे रुलाचेर हाडचे आनी सगळ्यांकूच सुखान दवरपाचे. तेका लागून हांव मागता की सरकारा कडेन ही पायपलायन बेगिना सारकी करची. आमी कामां वयपाचे जाल्यार कामाचे उदकाक लागून आमी कामाचे सुद्दां रावल्या आनी हे टँकर येतकून आमी हो उदक म्हणजे टँकरांतल्यान उदक घेता आनी तेज्या उपरांत आमी कितें कामाक आसा ते कामाक वता. तेका लागून बेगिनात ही लायन सारकी करची, शारदानगराक उदक मेळचें बरे भशेन, इतकेंच मागता. उदकाची पायपलायन आनी दुसरे वटेन केबल घालपाक मया रस्ते खणल्यात. तातूंत भर म्हळ्यार मिनाचे येरादारीक लागून उदका पुरवण करपी पायपलायन लिकेज जातात देखून उदकाची समस्या उप्रासल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. जुवारीनगर सांखवाळ कम्युनिदाद जाग्याचेर चालू आशिल्ले बेकायदेशीर बांदकाम सरकारान बंद करचे अशी मागणी थळाव्या कम्युनिदाद समितीन केल्या. ह्या विशीं मुख्य सचिव, जिल्लो अधिकारी, उपजिल्लो अधिकारी, मामलेदार, मुरगांव प्लॅनिंग ऑथॉरिटी, टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग ऑथॉरिटी, सरपंच तशेंच हेरांकूय कळीत केलां. पूण कोणेच ही गजाल कानामनार घेवंक ना. जाता तितल्या बेगीन हें काम बंद करून आमकां न्याय दिवचो अशें तांचें म्हणणें. आमी एक्शन घेता म्हणून त्या कारणान हेंच्यांनी आमचेर केसी घालपाक स्टार्ट केल्यो. जे कोण गोंयकार आहा तेंचेर केसी घालपाक लागल्यो. आनी थंय सांखवाचे लोक आहा खूब, एका घरान 4-4, 5-5 जाण, 6-6 जाण लोक आहा. शेअर होल्डर आसा तांकां एक जावं एक घरान ते झगडी मारतात. प्लॉट ना हांकां, घर बांदपाक प्लॉट ना हांकां. तांकां तरी प्लॉट मेळटलो म्हणून आमी इच्छा करता, दितले म्हणून विचार करता तांकां प्लॉट दितले म्हणून. आनी ते लोक चावलेले आहात. त्या हांगा येवन पळय जाल्यार आतां सगळे वच सगळे कडेन हेच्यानी आतां ह्या मायग्रंटांक 200-100 मिटर प्लॉट मार्क करून दवरल्या दिसता पळय, निसबीन आहा थोड्या गांवांत. त्या कारणान सगळे गांवचे शेअर होल्डर लोक चावलेले आहा, सारके फुल्ली चावलेले आहा.
आनी ते म्हजेर प्रेशर घालता एज आय एम एटर्नी ते म्हजेर प्रेशर घालता म्हाका जाल्यार पयलीं पण नाकाच आशिल्लें की हेंचें इलिगल खंय केल्लें कोणें आनी आमच्या हाती सत्ता नासली वा आमच्या पावर नाशिल्लो त्या कारणान आमी हेंचेर कंप्लेंट भरपूर सेवरल कंप्लेंट घातलेली आहा पूण ते कंप्लेंटीक कांयच आयज पर्यंत एक्शन जावना कितेंच जावना हेचें एक्शन म्हणून ह्या टर्नवरती आमी आमकां शेअर होल्डरांक निवडून हाडल्या ते ह्या कारणां खातीर निवडून हाडल्या की आमी कितें तरी बरें करपा खातीर आनी ही इलिगेलिटी आहा ती सगळी बंद करपा खातीर आनी हांव एक्चुअली कॉंग्रेच्युलेट करता हे कमिटी आयज हे भायर सरल्या हेंचे कितें तरी एक्शन करपाक आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हेचेर एक्शन घेवपाक जाय आमचे कायदो धड ना हो कायदो जो कोमुदादी आहा तोय म्हाका सारको ना जर खरोखरच एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमुदाद हांकां जर इंट्रस्ट आसत कलेक्टरा जर इंट्रस्ट आसत जाल्यार हेचेर एक्शन जावपाक जाय आनी इमिजिएटली मोडू काडपाक जाय हे आमगे आसा मेन क्लियर मेसेज टू द गव्हर्मेंट सो आनी जर जालना जाल्यार मागीर हांगसर अशें जातलें कित्याक ही कमिटी मातशी कडक आहा सांताक्रूज वाठारांतल्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या म्हळ्यार NH-66च्या कुशीक लोकांनी खूब प्रमाणात कोयर उडयला पंचायत प्रत्येक घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करतात जाल्यार रस्त्या कुशीक कोयर उडोवप आजुनूय कशें चलता असो प्रश्न लोकांक पडला विधानसभा वेंचणुकेन वेंचून आयिल्लो सांताक्रूजचो आमदार रुदाल्फो फर्नांडिसान ह्या कोयराच्या विशयाचेर बेगोबेग कारवाय करून तोडगो काडचो अशी मागणी लोकांनी केल्या कोट्यांनी रुपया मोडून बांदिल्ल्या ह्या महामार्गाची कोयरान दैना जाल्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी आमचो नॅशनल हायवे हो आतां इनर रोड आमी जायते वर्सां पयलीं मेरशे गार्बेज बंद केलेली उडोवपाच्यो ह्या रस्त्यांचेर आनी आतां पंचायत डोर टू डोर कलेक्शन जाता जाल्यार म्हाका गमोंक जाय ही पंचायती आसतना ते डोर टू डोर कलेक्शन घेता जाल्यार इतली गार्बेज कशी जाली काय म्हणून हायवेक जाल्यार म्हाका आमचो आतां सद्या निवडून येयला MLA आतांच येयला कालूच रिजल्ट जाला बाब रुदाल्फो फर्नांडीस तेणें हेजेर गार्बेजीचेर बेगीनूच एक्शन घेवचें तशेंच पंचायतीन आतां सरपंच आहा P2 आनी तेजी टीम जायतो वावर करून भोंवता सो तेणी येवन मातशें पळोवचें तशेंच म्हाका विलेज पंचायत ऑफ मेर्सेस तेणी खंय पळोवचें कित्याक मेर्शे आनी कालाफ्राक पडटा सो मातशें मागता बेगीनूच ही गार्बेज लीप करची म्हणून सरकारान बांबोळेच्या गाडेकारांचो प्रश्न सोडयला मात फळां विकपा खातीर सरकारान जी सुवात बांदून दिल्या ताचेर कांय फळां विकपी धंदेकारांचो आक्षेप आसा वारें घोळनाशिल्ल्यान फळां पाड जावपाची शक्यताय आसा अशें फळां विकप्यांनी सांगलें आजून मेरेन काम पुराय जावंक ना फुडल्या सप्तका मेरेन काम पुराय जातलें अशें कंत्राटदार सांगता त्या खातीर उक्तावण जावपाचें उरलां आमचे जे रिहॅबिलिटेशन जे आहा ऑलरेडी 90% काम कंप्लीट जालें BJP गव्हर्मेंटान आमकां एक हेल्प केलो आमकां बारीक लोकांक आतां ते हँड ओवर जे आहा ते थ्रू डेप्युटी कलेक्टर जावपाचें आहा तो PWD जो आहा तो PWD वील रायट टू डेप्युटी कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर थ्रू आमकां अलॉटमेंट जातले आतां कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां आमकां की अनदर 1 वीक लागतलो फिनिशींग करपाक आनी आफ्टर फिनिशींग जालें म्हणून ते आमकां दितले आमकां ते बरें जावची ना बाय ते गिरायक येवची ना आमकां न्हू अशी ओपन प्लेस जाय आसली म्हणजे कशें मदीं मदीं हांबे घालून आनी रस्त्याक फुडें जाय आसलो अशें ओपन प्लेस कित्याक आमची फोडां ही पिड्ड्यार जातली खोबऱ्यान पिड्ड्यार जातली आमकां असो वारो जाता तसो हें बाय सारकें बंद हय हें सारकें बंद आसा सामकें पॅक केला पॅक तितून वारो येना आमकां ओपन प्लेस जाय आसली म्हणजे मातशें मदीं मदीं केला तें ओके आसा फुडो असो जाला आनी मदीं मदीं हांबे घालून अशें बेश्ट आमकां वारो कसो येवपाक जाय कित्याक ही उगडले म्हणून फाटले 5 दीस जाले भौशीक बांदकाम खात्यान काणक्या पर्रा वाठारांतलो रस्तो मदींच फोडला काम अर्द्यार घालून रस्त्याच्या मदीं व्हडले फातर दवरल्यात ह्या फातरांक लागून कोणाचो अपघात जायत जाल्यार हाका लागून कोण जबाबदार असो प्रश्न थळावे लोक विचारतात थळाव्या पंचान लेगीत हाचेर दुर्लक्ष केला त्या खातीर भौशीक बांदकाम खात्यान आनी नगरपालिकेन हे काम बेगोबेग पुराय करचें अशी मागणी थळावे लोक करतात समोर म्हजें घर आसा आनी हें काम PWDन येवन केल्लें आनी पण काम केल्या उपरांत तेचेर जें घालपाक जाय आसलें कवरींग पळय तें सारकें घालूंक ना तें तशेंच दवरलें आनी तें गेलें आनी आज एक 5 दीस जाले इतलें डेंजरस जाला हें
की हांगासर एक्सिडंट जर जालो न्हय जाल्यार तो ऑन द स्पॉट मरूं शकता आनी हें आमकां इतलें वायट दिसता कित्याक हें म्हाज्या घरा समोर आसा हेका जबाबदार मागीर कोण तो म्हाका खबर ना पण हांव एक मागता PWD आनी म्युन्सिपालिटी कडेन की हें काम येवन बेगिनल्या बेगीन करचें हें आतां 5-6 दीस जाले 6 दीस अजून हेचेर कोणें लक्ष मारूंक ना कोणूच येवंक ना हांगालो पंच येवंक ना कोणूच येवंक ना कोणूच येवंक ना वास्कोच्या मांगूर हिल वाठारांतल्या सेंट तेरेजा हायस्कुलांत काळजाक पीळ घालपा सारकी गजाल घडली. कांय भुरग्यांनी शाळेच्या आंगणान वचून तोरा काडपाचो यत्न केलो. ह्या वेळार शाळेच्या मुख्याध्यापकान तांकां शिक्षा दिवपाचें थारायलें. ही भुरगीं सुमार 10 ते 13 वर्सांची आसतली. तांकां ह्या शिक्षकांनी दोरयेन बांदून घातले आनी तांकां बडयेन मार घातलो. मदर तेरेजा ही दयेची आनी मायेची मूर्त आनी तिच्याच नांवाच्या ह्या शाळेंत हें जाता म्हळ्यार कितली दुखदिणी गजाल. हो व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जाला. पालक आपल्या भुरग्यांक शाळेंत शिकोंक धाडटात, मात ज्ञान दिवपी शिक्षकूच जेन्ना ह्या तरेचें काम करतात तेन्ना लोकांनी कोणा कडेन पळोवचें. हो व्हायरल जाल्लो व्हिडिओ पळोवन लोक बरेच चाळवल्यात. तशेंच ह्या शिक्षकांचेर खर कारवाय करपाची मागणी तांच्यांनी केल्या. फाल्गुन म्हयन्यांत 5 ते 15 तारीख मेरेन श्रीमाया केळबाय पंचायत देवस्थानान मये गांवांत वर्सावळीचो कळस उत्सव उमेदीन मनयला. देवाचे सगळे मानकरी आनी भक्त उत्सवाक हाजीर रावन देवाचें दर्शन घेतात. ह्या कळस उत्सवाक शेकड्यांनी लोक उपस्थिती लायतात. तशेंच फुलांनी कळस सजयतात. देवाचे मानकरी भक्त नाचून हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात. गोंयान फुडले 3 दीस कालोर वाडपाचो आसा. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण गोंयचे कमाल तापमान 2°C वाडटले. लोकांक भरपूर गरमी सोंसची पडटली अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. फुडले 3 दीस ही परिस्थिती अशीच उरतली अशें खातें सांगता. कमाल तापमान 33.8°C मेरेन पावतले जाल्यार किमान तापमान 23.6°C आसतले. फुडल्या 2 दिसान 1 ते 2°C तापमान वाडपाचें आशिल्ल्यान गोंयान कांय कडांनी पावस आनी 40 km/h वारें मारपाची शक्यताय आसा
असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. उत्पल पर्रीकर जरी हाडलो आसलो तरी आमचो सरकार ताच्या नांवाचो विचार करतालो. भाजपाचो गोंय प्रभारी देवेंद्र फडणवीसान अशें सांगलें. पणजे बाबूश मोन्सेरात जिखतलो हाची कल्पना आसली, पूण बाबूश आनी ताची घरकान्न जेनिफर मोन्सेरात हांच्या जैताची खोशी भोगताली, पूण उत्पल पर्रीकार हारला हाची खोशी ना. उत्पलान आमचें आयकल्लें जाल्यार आयज तो आमदार आसता आसलो अशें फडणवीसान सांगलें. विजय होणार हे पहिल्या दिवशीपासूनच ठरलेलं होतं. आम्हाला त्याचा पूर्ण विश्वास होता. मी एवढंच सांगेन की या ठिकाणी बाबूश मोन्सेरात निवडून आल्याचा मला प्रचंड आनंद आहे, पण त्याचवेळी उत्पल हे पराभूत झाल्याचा आनंद मी करू शकत नाही, कारण शेवटी ते आमच्याच परिवारातले आहेत. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की ठीक आहे, भविष्यात काय करायचं त्याचा विचार करू. त्यांनी योग्य निर्णय घेतला असता तर आज ते आमदार राहिले असते, एवढंच मी आज म्हणू शकतो. बहुमत मेळ्ळें तरी लेगीत आमी सगळ्यां कडल्यान तेंको घेवन फुडें वयतले अशें गोंय भाजपा प्रभारी देवेंद्र फडणवीसान सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या डबल इंजिन सरकाराचेर गोंयचे जनतेन दाखयल्लो विश्वास आनी त्या विश्वासाक आमी पात्र थारतले असो विश्वास फडणवीसान उक्तायलो. दिवचलचो अपक्ष उमेदवार चंद्रकांत शेटये आनी कुठ्ठाळेचो उमेदवार आंतोनियो वाज तशेंच कुडतरेचो अपक्ष उमेदवार आलेक्स रेजिनाल्डान भाजपाक तेंको दिल्ल्याचे भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें. कहना चाहता हूं कि ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लोगों ने विश्वास दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी को ये जो जीत मिली है, मैं गोवा के जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं. देखिए, गोवा में भले ही हमको मेजॉरिटी मिल रही है, फिर भी हमारे साथ इंडिपेंडेंट्स आ रहे हैं, हम उनको साथ में लेंगे. एमजी पार्टी भी हमारे साथ आएगी, हम उनको भी साथ में लेंगे. सबको साथ में लेकर हम लोग एक अच्छा सरकार बनाएंगे. करू असं आहे की या संदर्भात आमची सेंट्रल पार्टी निर्णय करते है. इस बारे में निर्णय जो है वो बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है. वो जैसे हमको कहेंगे कि निर्णय हुआ है तब हम सत्ता का दावा करेंगे. भारतीय जनता पार्टी के एमएलए चुन के आए और हमें डॉक्टर शेट्टी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बिचोलिम कॉन्स्टिट्यूंसी चुन के आए, वो भी उन्होंने हमें अपना सपोर्ट डिक्लेयर किया है. रेजिनाल लॉरेंको करके जो कुर्तोरिम कॉन्स्टिट्यूंसी चुन के आया वो भी सपोर्ट डिक्लेयर किया है उसने. और कुट्टालिम से एंथनी वाज, ये तीनों हमारे संपर्क में, इन्होंने पार्टी को सपोर्ट डिक्लेयर किया है. तो भारतीय जनता पार्टी ये हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हम सबको साथ लेके जाते हैं और कोई भी अभी हमें सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली उनका सपोर्ट भी हम ले लेंगे. कांग्रेस के दावे बहुत बड़े बड़े थे कि क्या कांग्रेस है, ये देखो 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, यूपी हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है. हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इस देश के जो मिला है, वो नेतृत्व के आधार पे पूरी देश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है. और कांग्रेस ने गोवा में भी बहुत माहौल ऐसा किया कि जब कैंडिडेट उनके फाइनल हुए. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.